नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कुळनाथ धारगळ वाठारांत विद्यार्थ्याचेर एसिड हल्ल्यात विद्यार्थी गंभीर जखमी. उपचारा खातीर जीएमसीत भरती. भलायकी स्थिर. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी दोडामार्गा वयल्यान निलेश देसाय हाका केली अटक. धारगळे विद्यार्थ्याचेर जाल्ल्या एसिड हल्ल्याचो विरोधकांनी केला निषेध. गोंयांत कायदो आनी वेवस्थेचो उपरासला प्रस्न. सरकाराचेर काडलो फोग. रायबंदर ते चोडणा न्हंय मार्गाचेर सुरू जावपी रोरो सेवेच्या शुल्कांक सरकाराची मान्यताय. रोखडीच अधिकृत अधिसुचोवणी. पर्यटकांचे खासगी गाडयांक वट्ट 300 रुपया शुल्क. खात्याचो संचालक राजे भोसलेची म्हायती. 8 दीस जाले तरी चोडणा फेरी धक्क्यार उदकांत बुडिल्ली बोट भायर काडपाक न्हंय येरादारी खात्याक अपेस आनी 4 दीस लागतले म्हणून संचालक राजे भोसलेची जाप. मुख्यमंत्री आनी मंत्री विश्वजिताची दिल्ली वारी. मंत्रिमंडळ फेररचणुकेच्या चर्चांक परतून नेट. आनी दोगा मंत्र्यांक देंवयतले म्हणून चर्चा. प्रदेशाध्यक्ष दामू म्हणटा मुख्यमंत्री कितें ते थारायतलो. उसगांव नेस्ले कंपनी सामकार. कांय जाणांनी तरणाट्याक केली मारबडय. संदेश गांवकर गंभीर जखमी. हिस्ट्री शीटर सचिन कुर्टीकर अमोग नायक धरून हेर 4 ते 5 जाणां आड गुन्यांव. आता पळयात खबरो विस्तारांत. विद्यार्थ्याचेर जाल्ल्या एसिड हल्ल्याचो काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी हेरांनी खर निषेध केला. एसिड हल्लो ही शॉकात घडणूक आसा. गोंयांत लिंगीक अत्याचार, चोरयो, खून, मारबडय आनी हेर गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसात. ताका लागून सरकार आनी पुलीस करतात तरी कितें असो प्रस्न तांणी उपरासला. कुळनाथ धारगळ वाठारांत एका विद्यार्थ्याचेर एसिड हल्लो जाल्लो. ह्या हल्ल्याचो काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड धरून सगळ्याच विरोधी आमदारांनी खर निषेध केलो. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसात. लिंगीक अत्याचार, चोरयो, खून, मारबडे जावपाचे प्रकार वाडल्यात. ताका लागून गोंयांत कायदो आनी वेवस्था आसा काय कितें असो प्रस्न काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी क्रूज सिल्वान उपरासला. एसिड हल्ले बीन असले प्रकार आमी गोंयांत आयकुकूच नाशिल्ले. हे प्रकार आतां गोंयांत घडपाक लागल्यात तेन्ना कायदो आनी वेवस्था नाशिल्ल्याचे दिसून येता अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. तशेंच कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान डीजीपीक पत्र बरोवन हे घडणुकेची खोलायेन चौकशी करपाची मागणी केल्या. आज सकाळी ते ऐकलं ते एक एसिड अटॅक झाला म्हणून एक 17 वर्षाचो भुरगो कॉलेजीन वयता तो. इट इज व्हेरी शॉकिंग कित्याक आमचे लोकांचे सेफ्टी कितें ते पयले बायलेचे रेप जातात, मायनराचे रेप जातात आणि जाणटे बायलेचे पासून रेप जाता. तू पुढे डेली आमचे असले शॉकिंग न्यूज येतात ते. आणि आयज एसिड अटॅक पळयले आमचे गोंयचे सरकार कितें करता, आमचे पुलीस कितें करता. आनी असले अटॅक जाले जाल्यार सेफ्टी आमचे कोणू आहा तो कोणू रस्त्यार गेलो तो कितें जातले फुडें. मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर आनी ते मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर तेन्ना तेणे जबाब दिवपा जाय. हे कितें जाता, कोण फाटल्यान आसा आनी कितें इंटेलिजन्स आसा आनी कितें सिक्युरिटी आमच्या लोकांक दितली. Government is completely abdicated. There is no government in Goa. It looks like there is no government. Accidental is a serious issue. हे असते आम्ही आयकुनूच नाशिल्ले. हे गोंयांत आतां वस्तू इंडियनायझेशन ऑफ गोवा इज कंप्लीट. जाल्यार बिहाराक एक्चुअली भायर वता सांजचे बेगीन येवंक जायना, नाजाल्यार तुका कोण उखलून व्हरतलो. ही परिस्थिती आता गोंयांत येवपाक शकतली कित्याक गोंयांत गोंयकार मायनॉरिटी जाल्लो. अख्खे गोंय लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जाल्ले आनी कोण लॉ ओबे कोणाक जाय तशें हातीन घेता आनी जाय तें करतात. आयज तुमी तेका आसले 17 इयर्स भुरग्याचेर एसिड मारले आनी एसिड मारले कोण तो कल्प्रेटूय आजून तेमी धरलो ना. आनी असली इन्सिडेंटां जायता. सो 100% अशी आमकां म्हणपाक तें लॉ एंड ऑर्डर गोंयांत कोलॅप्स जाल्लें आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत सुरू जावपी रोरो सेवा पर्यटकांच्या बोल्साक कात्री लावपी थारतली अशी चिन्नां. पर्यटकांच्या गाडयांक रोरो सेवेचे शुल्क वट्ट 300 रुपया आसतले.
म्हणून न्हंय येरादारी खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजभोसलेन सांगले. थळाव्यांच्या दुचाकींक शुल्क आसचें ना जाल्यार थळाव्यांच्या चारचाकींक मात 30 रुपया शुल्क आसा. त्या पासाची सुविधा घेवन 15 रुपया करपाची सोय आसा. रायबंदर चोडण रोरो फेरी सरकाराच्या मान्यताये उपरांत 10 दिसां भितर सुरू जावं येता म्हणून न्हंय येरादारी खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजभोसलेन सांगले. ही रोरो सेवा थळावे दुचाकीवाल्यांक खातीर मोफत आसतली जाल्यार चारचाकी गाडयांक 30 रुपया शुल्क आसतले. मात पासाच्या सेवेचो लाव घेतलो जाल्यार चारचाकीं खातीर 15 रुपया शुल्क आसतले. कमर्शियल चारचाकी गाडयांक खातीर 100 रुपया शुल्क आसतले. पर्यटकांच्या खाजगी गाडयांक खातीर वट्ट 300 रुपया रोरो फेरीचे शुल्क आसतले. हे सगळे शुल्काक सरकाराची मान्यताय मेळ्ळ्या. रोखडीच अधिसुचोवणी जारी जातली. तांकां आमी सांगलां की सकाळी 7 ते रातचे 9 पर्यंत रोरो फेरी चलतल्यो आनी 9च्या उपरांत सकाळी 7 पर्यंत आमी दुसरे 3 फेरीबोटी दवरतले. सादे फेरीबोटी थंय ऑपरेट करतले. रेट डिफरन्स रेटीचे जे जाला डिस्कशन म्हणजे अप्रुवल गव्हर्मेंटान जे धाडला त्या प्रमाणे विथ पास कार जी आसा 4 व्हिलर ताका 15 रुपीज पर ट्रीप पडटली विथ पास. आतां 10 रुपये आसा ती 15 रुपये जातली विथ पास. आनी जेंच्या कडेन पास ना तांकां 30 रुपया दिवचे पडटले एवरी ट्रीप. मागीर LCV जी आसा 407 बी ताका पयलीं आसली 20 रुपया आतां 100 रुपया जाल्या. आनी हितून आमी दुसरे एक डिपार्टमेंटान रेट इंट्रोड्यूस केल्या ते म्हणजे रेंटल जे कार आसा रेंटल कार तांकां 100 रुपया. टुरिस्टाचे ज्यो कार आसा टुरिस्ट ओन ड्रायव्ह करता ते तांकां 300 रुपया. आनी टुरिस्ट जे जॉय रायडाक वयता ही रोरो फेरीबोट आसा AC आनी वेल इक्विप्ड आनी फास्ट. खुबशे आमी एक्सपेक्ट करता की खुबशे टुरिस्ट लोक तितून जॉय रायडाक वयतले तेन्ना त्या टुरिस्टाक 50 रुपीज पर हेड दिवचे पडटा. अशे रेट्स अप्रूव करून गव्हर्मेंटा कडल्यान येयले. मजगती कांय चोडणेचे थळावे खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजभोसलेक मेळ्ळे. सरकारान थारायल्ल्या शुल्काचेर ते समाधानी. चोडणीचे जे सिटीजन्स आहा जे कन्सर्न सिटीजन आहा ते आयज आमी वॉट्सॅपाचेर कॉल करना फुडें इतले लोक आमचे आयज मुद्दाम येयल्या. कित्याक जेन्ना मागीर एकदां स्टार्ट जातली तेन्ना मागीर ते आमकां कठीण वयतले. तेच्या पयलीं म्हटल्यार आमी चवकशी घेवया. आनी ही आमी आयची जी म्हायती आमकां सरान दिल्या जो विक्रमसिंह भोसले ती आनी आमकां सामके वी आर 100% सॅटिस्फायड. एम आय करेक्ट? 100% सॅटिस्फायड जाल्या आमकां. आनी ती जी तेणें आमकां आयज आश्वासन दिलां त्या प्रमाणे ती खरी उतरूंक जाय कित्याक प्रॅक्टिकली वचपाक जाय अशी आमी आशा धरता आनी ती वयतली. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर. 8 दीस जाले तरी चोडण बुडिल्ली फेरी उदकांतल्यान भायर काडपाक सरकाराच्या न्हंय येरादारी खात्याक अपेस आयला. ही फेरीबोट काडप खंय अजून 4 दीस जाय म्हूण खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजभोसलेन सांगले. फाटल्या सोमारात चोडण फेरी धक्क्यार लायिल्ली फेरीबोट उदकांत बुडिल्ली. खात्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या घाळपणाक लागून हे घडिल्लें. सुदैवान फेरयेत कोणूच नाशिल्ल्यान दुर्घटना टळिल्ली. मात फेरये सयत 3 दुचाक्यो उदकांत गेल्ल्यो. उपरांत न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान घडणूक थळार वचून पळोवणी केल्ली. हे सगळे जावन आतां 8 दीस जाले. मात ही उदकांत बुडिल्ली फेरी काडपाक सरकाराच्या न्हंय येरादारी खात्याक अजून येस आयिल्लें ना. सरकारी कॅबिनात एसीत बशिल्लो खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजे भोसले सांगता अजून खंय 4 दीस ही फेरी काडपाक लागतले. Our team, along with the surveyors, we are trying very hard to lift the ferry. Any problems that are artists that are most of them? No, I mean, salvage operation उदकांत जेन्ना आसता तेन्ना डिफिकल्टीज खुबशे येता कित्याक ते अंडर वॉटर काम करचे पडटा डायवर्स हाडून. ते डायवर्सांची थंय एक जी चिखल आसा त्या डायवर्सान सुद्दां विजिबिलिटी क्लियर ना. चेंज जर घालपाक जाय जाल्यार इवन डायवर्साक भितर दिसना कित्याक चिखल एब्सोल्युटली चिखल आसा. सो वी फेस पण वी सक्सीड. आणि कितलो टायम वयतलो असो? नेक्स्ट 4 days वी शूड बी एबल. त्या दिसांनी ती वयर येतली. वी आर ट्रायंग टू आमी ती 4 दिसांनी काडपाची ट्राय करता. साल्वे आम्ही मशिनरी सार्वेजरा कडेन येता. 2 सार्वेजरा कडेन. एक म्हणजे कनिष्क सार्वेजर आणि दुसरो विनय दीप एंटरप्राइजेस. What is the cost of this?
सी इट इज आम्ही प्रिन्सिपली अप्रुवल घेतला गव्हर्मेंटाचे की आता सी इट इज नॉट लाईक यू यूज दिस देर आर ट्रायल्स अँड एरर मेथड बट आम्ही त्याचे रेट्स घेतले ह्या रेटीन आम्ही आता 10 आयटमाचे रेट घेतले जाल्यार 10 आयटम काय जावचे ना म्हणजे 4 आयटम त्या प्रमाणे आम्ही त्यांचे कडल्यान ही बोट बुडल्यार आता 8 दीस मायज जाले मात ती उदकांतल्यान भायर काडपाक अजून सरकाराक आनी न्हंय येरादारी खात्याक जमिल्ले ना दुर्दैवान जर ते फेरी सयत लोक उदकांत बुडिल्ले जाल्यार कितें परिस्थिती जावपाची सरकाराची आपत्ती वेवस्थापन तयारी ती हीच काय कितें गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो सयत रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर उस्काव नेस्ले कंपनी सामकार कांय जाणांनी एका तरणाट्याक बरोच शेपलायलो हातूंत संदेश गांवकर ह्या तरणाट्याक गंभीर दुखापत जाल्या आयतारा राती हो प्रकार घडलो मारबडे केल्ल्या प्रकरणात फोंडे पुलिशेन हिस्ट्री शीटर सचिन कुर्टीकर आनी अमोग नायक तशेंच हेर 4-5 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला दुखापत जाल्ल्या संदेश गांवकर हाचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात उसगांव नेस्ले कंपनी सामकार आयतारा राती हिस्ट्री शीटर सचिन कुट्टीकार आणि अमोग नायक तशेंच हेर 4-5 जाणांनी संदेश गांवकर ह्या तरणाट्याक बरोच शेपलायलो सचिन कुट्टीकर हो फाटल्या वर्सात चर्चेत आशिल्लो कुट्टीकर हाचेर मार्च 2024 बेतोडा वाठारांत फारपेट जाल्लो मजगती कुट्टीकर हाच्या स्कुटरीत ड्रग्स सापडिल्ल्यान फोंडे पुलिशेन ताच्या आड कागाळ नोंद केली दुसरो हिस्ट्री शीटर अमोग नायक हाचेरूय कांय पुलीस स्टेशनांनी कागाळी नोंद आसात सचिन कुट्टीकर आनी अमोग नायक हाच्या आड सध्या फोंडे पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला संदेश गांवकर हाका कित्याक मारपेट केली हे अजून स्पष्ट जावंक ना पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा उसगांव हांगसरल्या नेस्ले कंपनी फुडले वटेन आयतारा राती 10:30 वरांचेर संदेश गांवकर स्कूटर घेवन वयता आसतना थंय सचिन कुट्टीकर हो पावलो आनी तांच्या दोगां मदें एक वाद निर्माण जालो सचिन कुट्टीकर याने आपले फ्रेंड अमोग नायक आनी ताचे साथीदारांक थंय आपयले आनी संदेश गांवकराचेर प्राणघातक हल्लो केल्लो आसा सद्याक संदेश गांवकर हेचे तकलेक जबरदस्त मार लागले कारणान ताका जीएमसी ट्रीटमेंट चालू आसा सो फोंडा पुलिसांनी आज हेची तपासणी करून सचिन कुट्टीकर अमोग नायक आनी अननोन पर्सन जे 4-5 जाण आशिल्ले तेंचेर केस रजिस्टर केल्ली आसा सध्या पुलीस तांचो तपास घेत आसा फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी देऊळवाडा अडणे वाठारांत संतोष फळदेसाय हांच्या घरा फाटल्यान बिबट्याची हालचाल दिसून आयली मजगती फाटले 3 दीस जाले राना खात्याचे अधिकारी लक्ष दवरून आसात पळयात पुराय बातमी शारीकरणाक लागून आता रानटी जनावरां लोकांच्या घरादारांनी पावल्यात पट्टेरी वाघ बिबटे रातच्या वेळार येवन सुण्यांचेर हल्लो करपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जावपाक लागल्या असोच एक बिबटो शुक्रारा राती देऊवाडो अडणे वाठारांत संतोष फळदेसायच्या घरा फाटल्यान दिसून आयलो ही पुराय घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्ली आसा या संदर्भाची माहिती राना खात्याक दिना फुडें फाटले 3 राती जाल्यो ते ह्या बिबट्याच्या हालचालींचेर नदर दवरून आसात मात जो मेरेन लेखी कागाळ येना तो मेरेन बिबट्याक धरपा खातीर सापळो लावंक शकना अशें राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केल्ल्याचें कळटा आमी आसा केप्यां आरएफओ ऑफिसा कडेन आनी हांगा येवपाचें मुख्य कारण म्हणजे जो बिबटो अडणे गांवांक सायड जाल्लो आसा शेनवाराक जो संतोष फळदेसाय आसा हेजे बंगल्या सायडीक खंय तरी तो हालचाली करतालो ते खंय तरी सीसीटीव्ही कॅमेरा कॅप्चर जाले तेजे नंतर शेनवाराक शुक्रारा रातची ही घटना शेनवारा तेणी येवन आरएफओ प्रकाश नायक हांकां इन्फॉर्म केल्या बद्दल आनी त्या दिसा साकून आतां 3 दीस जाले जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस राती तांचो स्टाफ ते वॉच करता तो आरएफओ आसा केपेंचो तांकां विचारलें की ह्या बिबट्यान खंय तरी जे अडणे गांवांक खंय तरी लोकांक हेजे पयलीं त्रास जाल्ले तेजे बद्दल तेणी सांगलां खंय कोणाकच तेणे त्रास केल्ले ना पूण सद्याक जे पर्यंत परमिशन ते रिटर्न कंप्लेन येना ते पर्यंत आमी ट्रॅप वचूंक शकना पूण सद्याक केपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेजेर जो बिबटो आसा तेजेर वॉच दवरून आसा तेंगेलो स्टाफ रातचो
थंय जे संतोष फळदेसायाची घर आसा थंय वयता आनी खंय तरी ती वॉच करता. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्या कृष्णानंद पेडणेकर. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान बार्देश तालुक्यांतल्या लोकांच्यो समस्या आयकून घेतल्यो. CRZ उल्लंघन, म्हापशा पालिकेचे शुल्क, शेत जमनींचें रुपांतरण, कामगारांचो मुद्दो, दर्यादेग वाठारांत जावपी बेकायदेशीर प्रकरणां अश्यो जायत्यो समस्या बार्देशच्या लोकांनी मांडल्यो. गोंय विधानसभेत हे प्रस्न आपूण मांडटलो अशें आश्वासन विजय सरदेसायान लोकांक दिलां. बार्देसांत जाल्ल्या जनता दरबारात विजय उलयतालो. सरकार काबार करता. ऑलरेडी बार्देस तालुक्यांत रेप ऑफ गोवा कशी जाता ही बाब सेगो फेडरल्सांत फोटोग्राफीक एविडन्स दाखयली कसो घेवप, कशें प्रायवेट फॉरेस्टाक बोर्ड काडून नाच करप आनी एक मेगा प्रोजेक्ट धाडून जो डेमोग्राफी एफेक्ट करतलो. आज दिसता टोटल टेक ओवर ऑफ बार्देस बाय नॉर्थ इंडिया आनी हें जावन बार्देसकार स्थानीक मनीस उठचोच ना. आनी हांगाचो सरकार कितें करता, लोक प्रतिनिधी कितें करता, म्हाका दिसता कोणे तरी प्रश्न विचारूंक जाय. हांव आज आयकूंक मेळटा, म्हाका चड उलोवपाचें ना, जें कितें उलोवप तें एसेंब्लीन उलोवचें आनी एसेंब्लीन हांव जाता तितले हे जे इश्यू केले ते रेज करपाक डिफरंट फोरम डिमांड्स अशें करून हांव जाता तितले इश्यू रेज करपाक ट्राय करता. बारीकांतलो बारीक मनीस जर हांगा आयलो आनी ताणें जें कितें सांगलां ताजो इश्यू सॉल्व करपाक पर्सनल लेवलाचेर तो एसेंब्लीन रेज करून हांव ट्राय करतलो आनी ताका पर्सनली तो कळयतलो. आतां तातूंत सगळीं कामां जातलीं, सरकार आयकतलो काय ना आयकतलो हें सगळें तुमी पळयतलें. तातूंत लिप आपा लिपा कांय ना, सगळें कितें तें ओपन कळटलें. म्हजो एटेम्प्ट आसतलो जाता तितले मनशाक न्याय दिवपाक आनी तें करपा खातीर हांव आयिल्लो आहा. उलोवचे पयलीं प्रश्न समजूंक जाय आनी प्रश्न समजतलो जाल्यार आयकूंक जाय. आज हांव आयकूंक जाय. मराठी सोडून इंग्लीश आनी कोंकणीचो चड वापर जाता. मराठीचो अपमान जायत आसा. मराठी भाशेक सहराज भाशेचो दर्जो दिला ही निव्वळ फटवणूक आसा अशें प्रोफेसर सुभाष वेलिंगकाराचें म्हणणें. मराठी राजभास हे निमणे ध्येय पुराय जाय मेरेन वोगी रावचे नात अशेंय वेलिंगकारान सांगलें. भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्ल्यो कांय शाळा बंद जाल्यात. भविष्यात 200 शाळा बंद जातल्यो. हे सरकार सत्तेत उरलें जाल्यार राष्ट्रीयता सोंपतली अशेंय वेलिंगकाराचें म्हणणें. म्हणजे कोकणीला एकत्रितपणे 10 कोटी आणि मराठीला 2 कोटी रुपये मिळतात. याचा अर्थ काय होतो? 5 कोटींनी जास्त महत्व कोकणीला दिलं गेल्यामुळे याच्या पुढे भवितव्य फक्त कोकणीला आहे, मराठीला नाही. सहभाषा म्हणून तुम्ही आमची जी फसवणूक केली त्या सहभाषा या कर्तृत्वाचा हा कारस्थानाचा भाग आहे असं मी म्हणतो की यापुढे सगळ्या मराठी प्रेमींनी आपली ओळख केवळ मराठी प्रेमी आहोत एवढी देऊन चालणार नाही, तर आपण मराठी वोट बँकेमध्ये आणि मराठीचं भवितव्य आणि या देशाच्या राष्ट्रीयतेचं भवितव्य गोव्यात संपलेलं आहे असं तुम्ही माना. त्यामुळे गोव्यातली मराठी शिल्लक राहील अशा संभ्रमात आपण राहू नये असं मला वाटतं. ही वेळ आहे निर्णायक की नाव और नेव्हर, आता नाही तर कधी नाही. आणि म्हणून ही लढाई जी आहे ही सामान्य लढाई नाही, ही आरपारची लढाई आहे. ही निर्णायक लढाई आपण करणार आहोत आणि ही मराठीची अंतिम लढाई यशस्वी लढाई असेल तेवढे मराठीचे वेगवेगळ्या फसवणुकीच्या मार्फत केलेले हे सगळं आता पुरे झालं. आता आम्ही भिक्षा नाही मागणार, आम्ही तुमच्याकडून आमचा हक्क हिसकावून घेणार आहोत. तर आपण मराठी वोट बँकेमध्ये आपलं रूपांतरण करूया. गोंयांत आता शेतांची परंपरा फाटी पडत चल्ल्या. शेतां बाटा पडीक पडपाक लागल्यात. अशी परिस्थिती असताना अजूनही कांय गोंयकार मात शेतांत तिगोवन आसात. असोच फोंडे म्हालांतले वाडे तळावलेचो शेतकार रघु नायकान शेत रोवपाची परंपरा कायम दवरल्या. पळोवया हो वृत्तांत. हे वाडे तळावलेचे रघु नायकाचे सड्यावेल्या जमनीर फुलिल्ले 5वेचार शेत. सडो जमीन आसूनय तळ्यातल्या उदकाचेर हे शेत करतात. रघु नायकान तांच्या पुर्वजांची शेत रोवपाची परंपरा अजून तिगून दवरल्या. पयली भशेन आता परिस्थिती ना, मात आव्हानांचेर मात करीत तो अजून शेत रोयता.
आमी जवळ जवळ हांव जेन्ना शाळेक वयतालो न्ही तेन्नासून रयता आमी म्हणजे घरा कडेन इस्कॉलाकून येयलो दनपार बुकां आपटिली वयर येताले. सो सोडो आशिल्ले कारणान त्रास बी जायना. त्रास जाता पूण कितें आसा ताका तळ्यां आसा वयर कुकू तळें त्या तळ्याचें उदक आसा त्या तळ्याच्या उदका लागून आमकां तें परवडना नाल्यार आमकां कशेंच परवडना. सो पावसाचें उदक ना जाल्यार तें उदक यूज तें उदक पावस आसूं नासूं आमकां तें उदक घेवचेंच पडटा तळ्याचें. खंय आसा तळें वयर आसा पळय न्ही थंय तें उदक डायरेक्ट आमी हांगा हाडटा पाट करून हाडटा पाटान तें हांगा हाडटा आनी फक्त पावसांकच रोवंक मेळटा. आमकां कितें आसा उदक पावस पडलो तो ना पडलो सोडा आशिल्ले कारणान तें उदक रोखडेंच जिरता न्ही म्हणून आमकां तें उदक कंटिन्यूअस फ्लो जाय. कितले शेतकरी रोयता हांगा? आमी दोगूय जाण आमचो आनी बापोले. तुमी तर रोयता? हय आमी पयलीं कितें करताले आमी फॅमिलीच आसता न्ही फॅमिलीच रोयताले तेका लागून तें परवडटालें. आतां कितें लेबरूय मेळना जो पयलीं मनशां सारकी मेळना आनी जोतूय ना आतां ट्रॅक्टर घालपाक मातशें डिफिकल्ट हांगा. फातर आसा आनी एक लेवल ना सकल वयर आसा ताका लागून तें त्रास जाता. आतां कितें आतां थोडे आतां सद्या मोर चड जाल्या पूण तुमकां खावपाक जायशें मेळटा? हय खावपा जाय अशें मेळटा आमकां. विकतें हाडपा पडना? हाडपाक पडना म्हणजे आतां तें 50% जाता हाडचें पडटा कमी. सगळें फूल रोयना न्ही आमी पयलीं आख्खी फूल एरिया रोयताले आमी. आतां जवळ जवळ 10 वर्सांनी मातशें कमी जालां कमी प्रमाणांत. पूण तळ्याचें उदक तुमकां पावता? तळ्याचें आमकां चालू आसा तेच तेजेर नाल्यार तें उदक पळय मेळना जाल्यार आमकां रोवपा मेळना शक्य ना. कित्याक फातर शेतकरी आशिल्ल्या कारणान तें रोखडें जाळो फुटता. तळावली हांगसरल्या डॉक्टर PS रमाणी यांच्या ग्रावंडा सायडीन जो सोडो आसा त्या सोड्यार कितलीशीं वर्सां जालीं ह्या सोड्यार शेत रोवपाचें काम रघु नायक यांची फॅमिली करता. गेले कांय दिसां पासून तेंच्यांनी शेतान काम सुरू केल्लें आसा आनी आतां रोप काडपाचें आनी लावपाचें काम सद्या सुरू आसा. हांगा कामगार मेळनाशिल्ल्या कारणान बाकीच्या लोकांनी शेतां सोडलेलीं आसा. पूण रघु नायक हेणें हांगा जें एक तळें आसा तें तळ्याचें उदक ह्या शेताक वापरून आपली ही परंपरा पुर्वजांची परंपरा सुरूच ठेवलेली आसा आनी फुडें बी ते आपली ही शेती सुरूच दवरतले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. तळावलेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी. काणकोणच्या दुपेमळ भाटपाल वाठारांत एका 11 वर्साच्या भुरग्याक शॉक लागून मरण आयलें. समेश शरण गवंडर अशें मरण आयिल्ल्या विद्यार्थ्याचें नांव आसा. तो मल्लिकार्जुन विद्यालयांत इयत्ता 6वीत शिकतालो. मोबायल चार्जिंगेक लायतना समेशाक शॉक लागलो. मोबायल चार्जिंगेक लायतना समेशाक शॉक लागलो. समेशाक शॉक लागल्या उपरांत ताच्या भावान ताका कुशीक काडून ताका हॉस्पिटलांत व्हेलो. पूण हॉस्पिटलांत पावचे पयलींच समेशान वाटेतच जीव सोडिल्लो. हॉस्पिटलांत पावल्या उपरांत दोतोरांनी ताका तपासून तो मेलो म्हणून जाहीर केलें. समेश अभ्यासात खूब हुशार आशिल्लो. फकत अभ्यासातूच न्ही जाल्यार शाळेंत जावपी हेर उपक्रमांनी तो व्हडा उमेदीन वांटेकार जातालो. इतलो बरो विद्यार्थी अकस्मात ना जाल्ल्याचें आयकून खूब दुख्ख जाल्ल्याचें हायस्कुलाची मुख्याध्यापिका वर्षा नायक गांवकार सांगता. तो स्कॉलाच्यान येवन दनपारां सांजचे घरा कडेन मोबायल फोन येयलो म्हणून मोबायल चार्ज काडूंक गेल्लो. शॉक येयलो आनी म्हाका कामार आशिल्लो हांव कामार सावन येतकच आई येयली आनी म्हाका सगळें कामार आसातना आई येवन सांगूंक लागली अशें अशें जालें म्हणून. मागीर हांव तसोच हॉस्पिटलाक गेलो. मागीर बायल तितून म्हाका घरा येयल्ली सांजचें काम करून ते घरा येयले ते तशेंच ताका हॉस्पिटलाक घेवन गेले. हांव बी हॉस्पिटलाक गेलो. हॉस्पिटलाक गेले तेजे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाक तेमी हें केलें पंप करताले तरी कांय जावंक पडलें ना. अशें जावन मागीर डॉक्टरान सांगलें तो गेलो म्हणून. आमी अशें आहा की गरीब मनीस हांव एक हेल्पर काम करता लेबर म्हणून काम करता. पूण म्हाका अशें दिसता म्हागे भुरग्यांक जाल्यार खूब त्रास जाले. शेनवाराक म्हजो विद्यालयाचो 6वे यत्तेचो भुरगो समेश गावडर हाका लायटीचो शॉक आयलो आनी तो तातूंत गेलो. ही घडणूक म्हाका आयताराक सकाळीं 7 वरांचेर कळ्ळी. पोलीस स्टेशना वयल्यान आमच्या एक सराक फोन केलो की स्कुलाक सांग आनी त्या प्रमाणे म्हाका कळयलें. आनी म्हाका इतलें सामकें दुख्ख जालें. म्हणजे सामको हुशार भुरगो एक सामको मनमेळावू आनी कसो प्रामाणीक सामको भुरगो कितें नवीन अशें कितें करपाचें तेज्या हांगा आशिल्लें असो भुरगो. आनी ताका सगळी टिचर आमचे शैलेश सर म्हणा किंवा अमोल सर सायंटिस्ट म्हणटाले ताका. असो म्हजो भुरगो काल वायट जालो. खूब दुख्ख भोगलें म्हाका. हांवें सगळें म्हाज्या कार्यकारी मंडळ शाळेचें कार्यकारी मंडळ PTA सगळ्यांक मागीर कळयलें
आनी आमी मागीर सगळीं जाणां एक मागीर आमकां कळ्ळी की तेगेले पोस्टमार्टम मडगांव व्हेल्ले आसा काल 11 बॉडी मेळटली त्या प्रमाणे आमी 12 वरांचेर तेगे घरा कडेन रावली आनी नंतर तेजे आमी दर्शन घेतलें. सोमेश शरण गौडा ताजे त्या भुरग्याची पिराय आसा 11. तो मल्लिकार्जुन शाळेक 6वी शिकतालो. हो भुरगो शाळेसान येतरीच अभ्यास करपाक जाय म्हणून मोबायल कितें तरी घेयलो आनी चार्जिंग करतालो. चार्जिंग करता करता ताका लायटीचो शॉक आयलो. ताजे नंतर ताज्या व्हडले भावान ताका तसोच उबान सगळ्या बोवाळ मारीत हॉस्पिटलांत वयलो पूण हॉस्पिटलांत कांयच करपाक शकलो ना. डॉक्टरान तो डेथ हें केलो. अत्यंत गरीब परिस्थितीन ही फॅमिली आसा आनीक तांचे फाटल्यान ताजो एक पूत आसा. मल्लिकार्जुन शाळेक हो भुरगो शिकतालो. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.